लुकाच्या 9व्या अध्यायांतच आपणाक सर्गीं घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेजून जेरुसलेमाक वचनच म्हणून दृढ मन केलें अशें सांगलेलें आमी वाचलां. जेजू आतां ते वाटेरच आसा आनी जेरुसलेमांत आपणाक कितें घडचें आसा तें तो प्रवादी तरान स्पश्ट करता. इजाया प्रवादीचो कवळो घेवन तो वाचून तातूंत सांगलेलीं उतरां आपले मिसांव केल्लो जेजू परत आपल्या मिसांवाचो पुनरुच्चार करता. देंवसार सोडयता आनी पिडाशिडा गूण करता म्हणली जेजूची उतरांच हाका साक्ष. हेरोदू तुका जिवेशी मारूंक सोदता म्हणली उतरां जेजूचे अंत्य सुचयतात, तरी जेजूची उतरां आपणाच्या अंत्या विशीं स्पश्टताय दितात. जेजू आपले मिसांव पयले शेवटाक पायतलो. एका प्रवाद्या परी जोगतेपणी तो जेरुसलेमांतच मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा जेरुसलेमान तो ताचो शेवट जोडतलो वा पुनर्जीवन जातलो म्हूण जेजू सांगून दिता. आपलो प्रवादी संदेश स्वीकार करूंक इन्कार करच्या जेरुसलेमाचे आनी तांतल्या देवाळाचे अंती जेजू पयलेच सांगून दिता. जेरुसलेम देवान आपल्या मोगाचो संदेश व्यक्त करूंक धाडलेल्या प्रवाद्यांक लगड काडलेलें शार म्हणून नांवाडलें. तेंच शहर जेजूक सर्वेस्पराच्या नांवी येता तो सदैव म्हणून एक रायाळ स्वागती करतलें. तेंच शहर जेजूच्या कष्टां, मरणां, जिवनपणां आनी सर्गा चडण्याचें शहर म्हणी नांवाडतलें. त्या शहरा कुशीन जेजूचें पैन आनी ह्या पैना वेळी ताणें दिवची शिकवण दोनी महत्वा बरीत.